दिवाळी म्हटल्यार मनान उत्साह हाडपाची, दिवाळी म्हटल्यार उमेदीची, आणि पर्रान दिवाळी आमी सेलिब्रेट करता एकवटान हो सण मनोवपाचो. फाटलीं 8 वर्सां यशस्वीपणान आमी आकाश कंदील स्पर्धा आयोजीत करता, आणि ह्याय वर्सा 9वे फावट ऑल गोवा आकाश कंदील स्पर्धेक आमी ह्या वर्सा तुमकां सगळ्यांक आपयता. नोव्हेंबराच्या 10 तारखेर, नोव्हेंबराच्या 10 तारीख 2023 पर्रा सिटीजन असोसिएशन घडोवन हाडटा अखिल गोवा आकाश कंदील स्पर्धा. दर वर्सा प्रमाणे ही स्पर्धा 2 गटांत जातली. पयलो गट आसा ऑल गोवा आणि दुसरो आसा कळंगूट आणि शिवोली मतदारसंघ. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ही स्पर्धा आयोजीत करतना आकर्षक अशी बक्षिसां आसा. ऑल गोवा हे कॅटेगरीन पयलें बक्षीस आसा 30,000ची, आणि शिवोली आणि कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या गटान पयलें बक्षीस आसा 25, आणि प्रत्येकाक उत्तेजनार्थ बक्षीस आमी दिता. सो तेन्ना ही स्पर्धा आयोजीत करतना आमी कोणाकूच निराश अशें करिना, पूण स्पर्धा वाडोवपाक आमी जाता तितलो प्रयत्न करीत आसता, आणि प्रत्येक वर्सा हेचो दर्जो वाडत आसा. लोकांचो आणि स्पर्धकांचो आमकां दर वर्सा प्रतिसाद मेळत आसा. तीच उर्बा दवरून ह्या वर्सा आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. तेन्ना सगळ्यांक विनंती करता, ह्या स्पर्धेक आख्खे गोंयभर पोरू आमकां जवळ जवळ 3,000 वयर आकाश कंदील येयल्ले. ह्या वर्सा आमची ती टार्गेट 4 ते 5,000 अशी आसा, आणि आमी तेंचे प्रोविजन केल्लेले आसा. आख्खे गोंयभर हे सगळे आकाश कंदील तुमी घरा करून हाडलेले, ते आकाश कंदील हांगा डिस्प्ले जातले, आणि पर्रा गांवांत एक उजवाड असो पसरतलो. तेन्ना तुमी घरा करून हाडलेले आकाश कंदील, जेका आमी हँडमेड म्हणटा, ते आकाश कंदील तुमी करून हाडपाचे. तुमची जी कला आसा आणि आमची जी संस्कृती आसा, घरा आकाश कंदील फोलीचे करून हाडपाचे, तेका आमी प्रोत्साहन दितले, आणि प्रायजूय तेंकां आमी फावो करतले. तेन्ना ती क्वॉलिटी तुमी मेंटेन करपाची, की दर वर्सा आमी ती आकाश कंदीलाची स्पर्धा घडोवन हाडटना क्वॉलिटी मेंटेन करता. तशें तुमकां एक विनवणी आसा की ती क्वॉलिटी तुमी मेंटेन करा. ही फेस्टिवल ऑफ लाईट म्हणटा आसतना येता ते 10 तारखेर आमी हांगासर संवसारांत सगळ्यान व्हडलें कॉम्पिटिशन म्हणटा पळय ते आकाश कंदिलाचे पर्रा गांवांत आयोजीत करून घडोवन हाडटात. आमचे पार्रा गांवचे पार्रा सिटीजन फोरम, तशेंच आमचे गांवचे आमदार कळंगूट मतदारसंघाचे श्री मायकल लोबो, तशेंच शिवोले मतदारसंघाची आमदार श्री डिलायला लोबो हेंकां सगळ्यांक वांगडा घेवन आनी पंचायत आमी हे येदे व्हडले हांगासर कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता. हांव सबंद गोंयकारांक, तशेंच आमचे सबंद गोंयच्यो पंचायती सरपंच पंचायत मेंबर आहा तांकां एक रिक्वेस्ट करता, तेंच्यांनी ह्या कॉम्पिटिशनाक येवन जे आमी हांगा कॉम्पिटिशन आयोजीत करता त्याचो आस्वाद घेवचो, ते पळोवचे. येदे व्हडले कॉम्पिटिशन आमच्या ह्या गोंयांत जाता, हे संवसारांत सगळ्यान व्हडले, आणि आमकां वर्साच्या वर्सा आमकां सगळे पार्टिसिपंटां कडसून आनी लोकां कडसून बरो प्रतिसाद मेळटा. हे सगळ्यांनी येवन हांगासर पळोवचे. फेस्टिवल ऑफ लायट्स आमच्या पोर्रीचे गांवान 9th इयर, म्हणजे हे फावटी 9 वर्सां स्टार्ट जाता, म्हणजे 8 years कंप्लीट जावन दिस इज द 9th इयर. पार्रा इज सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल ऑफ लायट्स. दिवाळीचे निमित्तान जी 12 तारीख आहा दिवाळी, 2 दीस पयलीं आमी 2 दीस पयलीं कित्याक करता की लोकांनी आकाश कंदील आपल्या घरांनी करप, इको फ्रेंडली, थर्मोकॉल प्लास्टीक यूज करपाचे न्हू, हो करून सगळ्या गोंयकारांक दाखोवपाक मेन रोडार पोर्राच्या हाडून डिस्प्ले करप, प्रेझेंटेशन करप, आणि रातचो कॉम्पिटिशन सोंपल्या उपरांत तो परत आपल्या घरा व्हरप आणि दिवाळीच्या दिसा तो आपल्या घरान लावप आणि उजवाड हाडप आपल्या घरान, आपल्या शेजाऱ्याक, आपल्या विलेजीन. आणि म्हाका दिसता जो उजवाड पोर्रासून येता एवरी इयर,
ह्या आकाश कंडिलांचो हो गोंयभर आख्खे इंडियेक आनी संवसाराक गाजता आनी त्या खातीर आमी लोकल टॅलंट जो आमचो सगळे यूथ सदांच म्हणटा की आमी नारकासूर करुया, आमी तांकां सांगतात तुमी आकाश कंडील करा. आमी नारकासुराचेर विरुद्ध उलोवपाक वचोंक ना हिंगा, पूण एट द सेम टायम जी उर्बा तांकां दिसता की आमी नारकासूर करून बरो डान्स करुया त्या वन डे बिफोर द दिवाली, आमी म्हणटा तुमी आकाश कंडीलूय घरा लागीं करा, बरो आकाश कंडील करा. जितको टायम तुमी नारकासूर करपाक जो घेता तितलो टायम तुमी थोडो टायम तितूंतलो आकाश कंडील घरा लागीं करा आनी आकाश कंडील आमच्या फेस्टिवल ऑफ लायट्साक हाडा आनी तुमच्या घरा लागीं तो वयर घराच्या वयर वा घरा फुडल्यान तो तुमी उजवाडाक पेटोया. सगळे जाण वांगडा येवन फॉर द 9th टायम आमी 9th फेस्टिवल ऑफ लायट्स अँड ऑल गोवा आकाश कंडील कॉम्पिटिशन हे घडोवन हाडटात. पयल्या सुवातेर हांव मागता सगळे युवकां कडेन, आमचे गांवचे कोर्रा गांवचे तशेंच गोंयचे युवकां कडेन की आमचे घरा कडेन जे आमी आकाश कंडील जो आमी दिवालीचो लॅम्प करताले आनी एकदां हो रिवायवल जे भाशेन आमच्या आमदारान सांगलेले आसा. खूब जाण आमचे युवक ह्या दिसांनी म्हयनोभर नरकासुराची तयारी करतात. तशेंच आकाश कंडील स्पर्धा जे आमी घडोवन हाडटात तितलोच त्रास आनी तितलोच कश्ट ह्या स्पर्धेन आमी काडया. हो आमी कल्चरल प्रोग्राम हाजो महत्व, द इम्पॉर्टन्स ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम दॅट वी हॅव ड्युरींग द कॉम्पिटिशन कॅनॉट बी अंडरस्टेटेड. हांव हे कित्याक म्हणटा कारण गणेश उत्सव तशेंच दिवाली तशेंच क्रिसमस आनी ईद हे सगळे फेस्टिवल आमी जे गोंयांत मनयतात व्हडा दबाज्यान. ड्युरींग दीस फेस्टिवल्स ऑल कम्युनिटीज and people of Goa get together and they get together for a special reason. कित्याक गोंयचो जो स्पेशलिटी आसा, गोंयची जी खासियत आसा ती जावन आसा आमची युनिटी आनी खऱ्यांनीच खुशालकाय भोगता. कित्याक तर आमच्या कोर्रा गांवांत वर्ल्ड वायड आनी द लार्जस्ट गॅदरींग ऑफ आकाश कंडील्स, largest gathering of the festival of lights take place right here in our very own village.